कशी परिस्थिती येऊ शकते तुम्ही विचारली का? ॲक्च्युली आमच्याकडे जे जातात मी WRD डिपार्टमेंटाक त्यांचे आणि त्यांचे स्थायिक लोक शेतकार जांकां हेजी जाणकाय आसा म्हणजे थंय खंय उदक भरतात थंय नाळो साफ केलो जाल्यार बरें पडटलें त्यांच्या वांगडा मेळून आमी जाले 8 दीस जाले कंटिन्युअसली जंय जंय सांगलां त्या लोकांनी ते आमी ती क्लियर करून घेतला म्हणजे फुडें कितें जालें हे JCB अशी मुंगरपाक लागली ते फुडें उडोवंक मेळना जाली आमकां पूण जितलें मॅक्झिमम आमकां करूंक जाता तितलें केलां हांव आनेकदां कंटिन्यू तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रेस भावांच्या भयणीच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगूंक सोदता की फील्ड जे बरात चालू आसा हे मातशें कमी जावपाक जाय जे कंटिन्युअसली पयला आसतलें स्पेशली साधना म्हाका तो विचारलो फिल्डा भरून कितें आसलें सो हें आमी अवॉयड करचें पडटलें फिल्डा लो लायंग जर एरिया आमी सगळे भरून उडयली जाल्यार उदक वतलें खंयच्यान सो हेची आमकांय केअर घेवंक जाय आमी गव्हर्मेंटाचेरूच घालून करना की आमची आमचोय तो हें जाता की आमी शेतां भरपाचें बंद करपाची गरज आसा सो आमच्या सायडीन हे सगळे गजाली जावपाक जाय सो WRD डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंटान कितें करपाक जाय हे कंटिन्युअसली केल्लें आसा आशा दवरता की हे फुडें उदक भरचें ना म्हणून पूण कितें जाता फुडें तारी कडेन आमी जें म्हणटात तारी कडेन जेन्ना वॉटर लेवल वाडटा तेन्ना ऑटोमॅटिकली ह्या सायडीन उदक भरता कंटिन्युअस जर 4-5 दीस जर पावस पडलो जाल्यार हे उदक वचपाक सामकें त्रास जाता आशा दवरता की अशें जावचें ना म्हणून आतां फुडें कितें जाता तें पळोवया नेचराचेर डिपेंड देव बरें. तुम्ही पळयतात GNH.